कुडचड्यार 8 मे 2018 दिसा बायलेनूच आपल्या घोवाचो खून करून ताच्या कुडीचे कुडके करपाची घडणूक उक्ताडार आयली आनी फकत कुडचडकारूच न्ही जाल्यार पुलिसूय शॉकाद जाले. मडगांवचे सत्र न्यायालयात घाल्ले आरोपपत्रा प्रमाण आपले अनैतीक संबंध लिपोवपाक आरोपी बायल कल्पनान आपले हेर 4 बॉयफ्रेंडांचे मजतीन 4 एप्रिलाक आपलो घोव बसवराज बर्कीचो खून केलो. खून केले उपरांत बसवराज बर्कीच्या कुडीचे धारदार शस्त्रान कुडके करून पुरावे नष्ट करपाच्या हेतान ते अनमोड घाटात उडयल्ले. पुलिसांनी मुखेल आरोपी बायल कल्पना बर्की आनी तिचे 4 बॉयफ्रेंड अब्दुल करीम शेख, सुरेश कुमार सोलंकी, राजेश पवार आनी आदित्य गुज्जर हे चौगांकूय सह आरोपी केल्ले. सह आरोपी बॉयफ्रेंड सुरेश सोलंकीन 10 सप्टेंबराक आपल्याक माफीचो साक्षीदार करचो म्हूण सत्र न्यायालया मुखार अर्ज केल्लो. मात केशींतली मुखेल आरोपी बायल कल्पनान सुरेश सोलंकीक माफीचो साक्षीदार करपाक विरोध केल्लो. सुरेशाचो त्या हत्याकांडात तितलोच म्हत्वाचो वांटो आसा म्हूण कल्पना बर्कीचो आर्ग्युमेंट. मात मडगांवचे सत्र न्यायालयान 12 नोव्हेंबराच्या आपल्या निकालात सुरेश सोलंकीक माफीचो साक्षीदार थारायल्लो. आतां दुसरो सह आरोपी बॉयफ्रेंड अब्दुल करीम शेख सुरेश सोलंकीक माफीचो साक्षीदार केल्ल्याच्या निकाला आड हायकोर्टात गेला. आपले बायलेन ही खुनाची घडणूक पुलिसांक सांगिल्ली, ताका लागूनच आपूण माफीचो साक्षीदार थारपाक जाय म्हूण अब्दुल करीम शेखाचो हायकोर्टात आर्ग्युमेंट. In sensational Basavaraj Barki murder case, partners in crime Suresh Solanki and Abdul Karim Sheikh are now fighting legal battle before the High Court to become an approver in the case. Both are contending that they will record confessional statement and expose the act of crime of other accused. Both are fighting legal battle to become approver because law permits a pardon to the approver. The High Court will hear this matter on 4th January. With Tukaram Marathe, Mukesh Kumar for Prudent.